आम्ही इतक्या मोठ्या प्रमाणात बिलां आणि बाकीचे काम करपाक शकले। स्पीकर सर, चाणक्याच्या राज्यनीतीनुसार राज्य कारभाराचा मुख्य उद्देश प्रजेचे संरक्षण, न्याय आणि स्थैर्य देणे हा असतो आणि ताकाच लागून आम्ही ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल डबल इंजिनचे सरकार चलयता आसतना गोयच्या जनतेक सरकार अखंडपणे कार्यरत आसा। आमच्या दृष्टीन आमचे राज्य हे एक आमचे कुटुंब आसा आणि राज्यातलो प्रत्येक नागरिक हो आमचो एक आप्त स्वकीय आसा आणि त्या आप्त स्वकीया खातीर काम करत रावप हे आमचे काम आसा आणि म्हणून तर आमच्या ह्या राज्यात माझ्या सहित आमच्या सरकारातले सगळे मंत्री स्वयंपूर्ण गोय करपा खातीर कंटिन्युअसली कार्यरत काम करीत आसात। हांव म्हणटलो की 24/7 गोयच्या सेवेत कार्यरत आसात। विकसित भारत 2047 जाता आसतना विकसित गोय 2037 करपा खातीर आम्ही विजन डॉक्युमेंट तयार करपाक घेतला। तो विजन डॉक्युमेंट हो निश्चितरित्या स्पीकर सर आम्ही लोकांच्या मुखारय दवरतले आणि तो कंप्लीट करपाच्या दृष्टीने काम करतले। स्पीकर सर, म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता तुमच्या ह्या सेशनात आम्ही खास करून म्हणजे सामान्य मनशा खातीर जे काम केले ते म्हणजे म्हजे घर आणि ह्या म्हज्या घराच्या अंतर्गत ईज ऑफ लिव्हिंग हे आम्ही कशा बऱ्या पद्धतीत लोकांच्या मुखार दवरले हे सांगपाक म्हाका खूब बरें दिसता आणि म्हणून तर आम्ही 6 मेजर जो लोक सेंट्रीक डिसिजन घेतली हितून सगळ्यात पयली म्हणजे आम्ही हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट्स ही रोखडीच दिवपाक शकले विदिन 3 days। आम्ही सिम्प्लिफाईड हाऊस बायफर्केशन केले, 7 दिसाच्या भितर हे बायफर्केशन दिवपाक शकले, हे दुसरे मेजर डिसिजन घेतले। स्पीकर सर, सर्टिफिकेशन प्री 1972 ही सनद सर्टिफिकेट आसतली किंवा पंचायत सर्टिफिकेट जे लिगल हाऊस करपाचो हाजो फायदो स्पीकर सर 1 लाखापेक्षा चड लोकांक मेळ्ळा, हे आमचे तिसरे मेजर डिसिजन आशिल्ले। स्पीकर सर, रेग्युलायझेशन ऑफ द हाऊसेस ऑन द गव्हर्नमेंट लँड हे आम्ही बिल पास करून गोंयांतल्या जे मुळात जे गांवांत लोक जे रावताले तांच्या खातीरय बी मेजर डिसिजन घेवन तो तेजो फायदो खऱ्या अर्थात हांव म्हणटलो की आपले खऱ्या जे मोकाशांनी रावताले किंवा जे लोक रेव्हेन्यू लँडाचेर रावताले गेली 60 वर्सां तांकां हक्क तांचो घराचो दिवपाचें काम आम्ही स्पीकर सर करपाक शकले, हे म्हाका खोस भोगता। स्पीकर सर, रेग्युलायझेशन ऑफ द कोमुनादीत लँड गांवकारी खंयसरूच आम्ही बंद उडोवंक ना, गांवकारी सातत्यात पयलीं पासून चालू जाल्ली आसा ती आसतली आणि ते करता आसतना कोमुनादीक बिल आम्ही पास केले, ताचे फायदेय बी लोकांक येता त्या काळात दिसतले हे हांव सांगता आणि हांव निश्चितच रित्या ताज्या खातीरय बी आमचे सरकार तुमचे आभार व्यक्त करता। स्पीकर सर, अमेंडमेंट टू द अनऑथरायज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू अमेंडमेंट फुडल्या 2 वर्सां खातीर आम्ही ओपन केला। हे करता आसतना गांवांत ज्यांच्यांनी घरां आपल्या जागेत बांधलेली बट त्यांच्याकडे ते लीगल घर म्हणून कसलो डॉक्युमेंट नासलो ते परत एकदा आम्ही त्यांचे घर रेग्युलरायज करपा खातीर तितून बदल केला आणि तांकां पयले फावटी आणि बदल करता आसतना जे रेग्युलर घर बांधले ताका 2 लाख रुपया पडले आणि हेका आमी फुकट सोडटले काय कितें ना। स्पीकर सर, तेकाय बी तितकेच पैसे विथ पेनल्टी घेतले बट तेका एक समाधान जे आसा पळय न्ही ते समाधान तेका मेळ्ळें आणि हे हॅपीनेस इंडेक्स वाडोवपाचो हे एक काम म्हज्या सरकारान सातत्यात केला। स्पीकर सर, ईज ऑफ लिव्हिंग हे करता आसतना आमी म्हणटले की जे मुळात काम जे आसा डेली वेजीसचेर करताले गेली 20 वर्सां तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें काम म्हज्या सरकारात केलें आणि टेम्पररी स्टेटस दिता आसतना तांच्या सॅलरीतूय बी एवरी एन्युअल इन्क्रिमेंट आणि विथ मेडिकल लीव विथ द कॅज्युअल लीव हे सगळे फायदे टेम्पररी स्टेटसा बरोबर तांकां दिले। हे बी खूब व्हडलें डिसिजन जे आसा हे सरकारान आमच्या घेतलेलें आसा। स्पीकर सर, आमी डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीच्या मार्फत ईज ऑफ डुईंग ईज ऑफ बिझनेस मेजर डिसिजन आमच्या डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन घेतला, ताजे इम्प्लिमेंटेशन आमच्या पंचायतीच्या वतीन जाता आसतना लोकांक ते दिसून येतले। स्पीकर सर, आम्ही स्पेशली नो युअर नेबर आम्ही आमच्या होम डिपार्टमेंटाच्या वतीन जो रिफॉर्म्स हाडलो तोय बी आमच्या राज्यातली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपा खातीर खूब उपयोगी येतलो। स्पीकर सर, म्हाका दिसता स्पीकर सर अशा पद्धतीची सगळी बिलां तुम्ही मेन्शन करतले त्या बिलांनी हांव डिटेल वचना बट जी बिलां आमी इंट्रोड्यूस करून हांगा पास करपाक शकले आयचे सुद्दां आमी म्हटला त्या खातीर म्हणजे अपोजिशनय बी तांच्यांनी कॉन्क्रीट अपोजिशन आसल्यार कांयच हरकत ना। एड्युकेशनाच्या बाबतीत आमचे विजन क्लियर आशिल्ले, आमी बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक जाय, आमी बिल धाडले। आमच्या गोंयच्या एड्युकेशनाच्या विजनाचे बिल क्लियर आहा आमचो विचार आणि ते करपा खातीरय बी
आमी बिल सिलेक्ट कमिटीक धाडून फुडें इन फ्युचर ते पास करपाक शकतले. वेगवेगळी बिलां तुम्ही पास केली. त्या बिलांनी वेगवेगळ्यो मेजर गजाली जावं त्यो मागीर बिझनेसा खातीर आसतल्यो किंवा जावं त्यो लँड रिफॉर्मा खातीर आसतल्यो जावं त्यो टॅक्सा खातीर आसतल्यो ज्यो मूळ गोंयकारांक फायदो दिवपी आसल्यो. ह्या म्हणटलो टॅक्स एरियसाच्या बाबतींतूय बी सरकारान हाडलेले बिल हे तशें गोंयकारां खातीर आसतले. स्पीकर सर, टुरिजम हो ह्या स्टेटीचो तसो कणो आसा आमी म्हणटा. ह्या फावटी मेजर रिफॉर्म्स तशें आमी टुरिजमानूय केल्या. गोवा टुरिस्टीक प्लेस प्रोटेक्शन एंड मेंटेनन्स बिल जे हाडलें हे तशें टुरिजमा खातीर खूब म्हत्वाचें बिल आशिल्लें. तातूंतल्यान आमी टुरिजम स्ट्रीमलायन करपाक शकतले. जे सातत्यान आमी सगळे जाण उलयता त्याय बिलाचेर प्रत्येक फावटी आमी उलयता. स्पीकर सर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल हाडटा आसतना आमी जी कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री गोंयकारां खातीर घरां बांदप्यांनी आहा तांकां एक रिफॉर्म दिवपाचें काम आमच्या सरकारान केलां. स्पीकर सर, स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय हे आमी सातत्यान म्हणटा आनी तें करपा खातीरच बी आमी गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज अमेंडमेंट बिल हाडला. हे खरें म्हणजे सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा आनी हे जर बिल आमी स्ट्रिक्टली मेंटेन केलें स्पीकर सर जाल्यार खऱ्या अर्थान आमकां क्लीन गोवा ग्रीन गोवा हे दवरपा खातीर आमी सक्सेसफूल जातले हाजो म्हाका विश्वास आसा. आनी त्याच बरोबर आमी पंचायतींतल्यान केल्ली रिफॉर्म्स म्हणजे आमी तांकां जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसतले पंचायतींनी म्युनिसिपालिटीनी तेजो जो टायम रिड्यूस केलो तोय बी बिझनेस इंडस्ट्रीन वेलकम केला. स्पीकर सर, आमी थंयसर जो जी आपलो ट्रेड लायसन्स हाजे आमी 3 वर्सां 5 वर्सां हेज्या पर्यंत जो हेलो हो म्युनिसिपालिटीनूय बी तोच आमी सेम म्युनिसिपालिटीनूय बी हो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. तोय खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फायदो ठरतलो. स्पीकर सर, एसटी रिजर्वेशन बिल लोकसभेत पास जालें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी होम मिनिस्टर्स हांच्या हांव तेच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता की हे बिल आमी पास करपाक शकले. आमी सातत्यान पळयता की न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर खूब बरें डिस्कशन जे आसा ह्या हावजात जालें. तांच्यांनी दिल्ली सजेशन ही सगळी आमी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकले. स्पीकर सर, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटाचेर पळयता आसतना तुमी ह्या विशयाचेर सगळ्या जाणांनी खूब बऱ्या पद्दतीची चर्चा आमी हांगासर करपाक शकले. खास करून हांव उल्लेख करतलो की हँडीक्राफ्ट डे आसतना आमचे हँडीक्राफ्ट मिनिस्टर यांच्यांनी म्हणजे हांगासर एक्झिबीट केले म्हणजे गोंयचो पयले फावटी कुणबी शॉल आनी कशा पद्दतीन आमी कुणबी शॉल प्रमोट करूं शकता हेजें एक्झिबिशन नारी शक्तीची खरी ताकद आमी हांगासर दाखोवपाक शकले. होम स्टे पॉलिसीच्या निमित्तान आमची जाणटेली जी होम स्टे कशा पद्दतीन करता तांबडे सुर्लाच्यान आयिल्ली ती आमची जाणटेली आवय तिने दाखोवन दिलें की होम स्टे म्हाज्या घरांत चलोवंक शकता. तेज्या टुरिजमांतलो आमी जाका इंटरलँड टुरिजम जे म्हणटा ते आमी खूब बऱ्या पद्दतीन दाखोवन दिला. स्पीकर सर, म्हणूनय म्हाका खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, हांव बाकीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी हाजेर हांव कांयच उलोवचो ना बट एक गजाल नश्चितच सांगतलो. आमी गोवा अयोध्येत असलेले श्रीराम निवास बांदपाक घेतला. ही मेजर अचिवमेंट आमी जागो थंयसर घेतलो आनी इन फ्युचर आमी थंयसर बांदतले. स्पीकर सर, मिडिया आनी आमचे मिडिया रिप्रेझेंटेटिव्स हांच्या बाबतींत आमी जे बजेटांत प्रॉमिस केल्ली ई बायक आनी लॅपटॉप आमी तांकां दिवपाकूय सुरवात केल्यो. आमचे तांकां ई बायक्स मेळ्ळ्यो ही एक व्हड गजाल आनी आमी केल्या. फॅमिली पेन्शन आनी हे सगळ्यो गजाली मिडियाच्योय बी ह्यो आमी फुलफील करपाक शकले. स्पीकर सर, हांव सातत्यान नवीन इनिशिएटिव्स आमी सगळ्या क्षेत्रांनी घेता आसतना मागीर प्रत्येक कडेन नवीन इनिशिएटिव्स ह्यो आमी सदोदीत घेतलेले आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना हांव फक्त वयता आसतना म्हणटलो की हांव नॉमिनेशन पोस्ट फॅक्टो आनी एक्सटेन्शन एक्याचेरूच ना. स्पीकर सर, हांव गोंयच्या जनतेचो हांव आभारी आसा. सांखळेच्या जनतेचो हांव आभारी आसा आनी हांव एक्सटेन्शनाचेर ना. गोंयांतल्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे पूर्ण भोवमतान निवडून दिल्लें सरकार आसा आनी ताकाच लागून हांव सांगता हांव एक्सटेन्शनचेर ना. स्पीकर सर, म्हाका परतूय बी खात्री आसा की आमी म्हणटा आजुनूय एक सेशन जातलें तेन्नाय बी बरें आनी हेल्दी डिस्कशन जावचें आनी तमाम गोंयकारांच्या सहकार्यान ह्या सभागृहांतले वेगवेगळे विशय आमी जर हांगासर म्हटल्यार स्पीकर सर जाल्यार आमी हांव शेवटी वता आसतना बाकी बाबाच्या उतरांतल्यान हांव फक्त एक 4 लायनी वाचता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. असली माती जिती विती संवसारांत ना रे, दिखाळ्यांतल्यान सैमाच्या सर्ती वयर तारे. असली माती म्हाज्या हाती रोयण कशी वाडटा, प्रकट जावन तुजें म्हजें लक्ष हाता मागता. इतकेंच सांगता स्पीकर सर आनी हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आसतना विकसीत भारता बरोबर विकसीत गोंय करपा खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसतले
अपोजिशनाचे त्या विकसीत गोंयांत वांटेकारी जावचे इतकेंच सांगता आणि परत एकदा स्वयंपूर्ण गोंयच्या चळवळीत सदोदीत आमी कार्यरत रावतले. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.